मोबोर दर्यादेगेवेली रिटेनिंग वॉल कोसळ्ळ्या, जाका लागून दर्यादेगेचे उदक थळाव्यांच्या घरांनी रिकपाचो भंय थळाव्यांक सतायता। रिटेनिंग वॉल परतून बांदली ना जाल्यार पावसात घरा भायर जावपाची पाळी येवं येता। थळाव्यांनी भंय उक्तायला। आता दर्याच्या उदकाची पातळी वाडल्या, तशेंच कोट्यांनी पयशे मोडून दर्यादेगेर बांदिल्लो रस्तो लेगीत दर्यांत व्हांवून गेला। आयकात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आम्ही आसात हे मोबर बीच आणि आज जी कावेलीची पंचायत आसा हिने आज इन्स्पेक्शन केले कणे आसा आणि हांगा इन्स्पेक्शन केले तितून तांकां 3 गजाल्यो हांगा दिश पडल्यो। एक म्हणटी हांगा येवपाचो रोड केल्लो वो कितलेशे कोट्यांचो रोड व्हांवून गेलो, हांगा रोडू दिश पडना न त्याची कितें सामानूय दिश पडना। दुसरी म्हणल्यार हांगा ह्या मोबर बिचाची जे रिटर्निंग वॉल आसा ही बांदपाक जाय, कित्याक ही जी आता सँड ड्यून आसा वो सगळो पावसाळेचेर गेले कडेन आसा, कित्याक वेव चड मारले कारणान हांगा हे सगळे कोसळून गेला। हांगची जी पयलींची ट्रेडिशनल जी हे आसा तुगेली बांदलेली जी धड आसा ही कोसळून गेले कडेन आसा। आणि तिसरी म्हणलें जाल्यार हांगा जे ट्युरिस्ट येतात, हे ट्युरिस्ट खंयचे आसूं, गोंयचे आसूं या गोंयचे भायले, हे जे हांगा येतात हे हांगा बियरीच्यो सोऱ्याच्यो इतली बाटली हांगा उडयले कडेन आसात, ह्यो काडपाक जातली काय कितें म्हूण तेंय समजना आमकां। कित्याक ह्यो ज्यो बाटली हांगा उडयल्या ह्यो कोणाच्या पांयां लागपाक शकता, कितें जावपाक शकता। म्हणून आज पंचायतीन सांगला की आमी ही जी वाट आसा ही 2 ते 2.5 म्हयन्या खातीर आमी बंद करतले, आनीक हेजी लोकांनी नोंद घेवची आनी ट्युरिस्टांनी घेवची म्हणून। आनीक तेजे भितर तेणी सरकाराक अपील केला की हे बेगीच्या बेगीन हे जी धड आसा ही बांदून घेवची आनी लोकांक सेफ करचे, ना जाल्यार ह्या दर्या कुशीक जी घरां आसात ही एक रात्या भितर नाच जावपाक शकतात, कितें जावपाक शकता। म्हणून तेणी अपील केला की बेगीच्या बेगीन सरकारान हितून लक्ष घालून बेगीच्या बेगीन ही धड जी आसा ही बांदची म्हणून। पळय सांगता म्हणल्यार आतां तो आमगेलो फिशरमॅन आहा तो हिंगा पयलें घर तेचें, आनी आमगेलो जिजस जो पंच आहा हिंगाचो तोय नुस्तेकारूच। हे आतां 2-3 वर्सां जालीं हे उदक चड वयर येयत आहा आनी आमी सगळे ऑथॉरिटी मेळ्ळे, जावं आमगेले MLA, तुगेले एनवायरमेंट मिनिस्टर, WRD मिनिस्टर, युनियन मिनिस्टर देखून लेटर केल्या। सो आमगे मागणी कितें आहाय हे बेगीन हो डिजास्टर जावचे पयलें पण लोकांच्या घरांत उदक बी येवचे पयलें हे मातशें रिटेनिंग वॉलाचे आनी जे ते टॅक्नॉलॉजी यूज करून बेगीन बांदपाचें। आज तुम्ही पळयलां कितलें कातरान वयता, वसत आहा। एक दिसा कितें जातलें, येसलो सायक्लोन नाजाल्यार हरिकेन कितें येतलें आनी हाफ गांव वयतलो, मागीर रडोन फायदो ना। जसो भायर येता ते भशेन आतां आमी उठाय एक मातशें एक एडवांटेज कितें आहा आमकां, दोंगर आहा बोगलेर, ताका लागून तें हीट जायना। पूण जरी तर एक जालें हरिकेन आनी जरी तुगेलें टायफून बी जालें जाल्यार म्हाका दिसता उदक सगळें गांवांत पावतलें आनी कितें जावपाक शकता। ताका लागून हांव मागताय सरकारा कडेन की टॉप प्रायोरिटीचेर तुमी हे सीझन तुमी गेले लास्ट स्टेज करपाचें आनी बेगीन पावस जाता फुडें काम चालू करपाचें। हे मातशें जाला ते हे वर्सा चड जाला। आज 2 वर्सां जालीं थोडे जाल्ले, पण हे वर्सा चड जाला। हे केन्ना व्हांवून वचत आमच्यान सांगूंक जायना। आमी मोबरार लास्ट रावता हांगासर, हेजे पयलीं अशें केन्नाच जावंक नासलें। हे आतां सगळी रेंव दोनूय सायडीची, दर्याची आनी खाडयेची सगळी रेंव गेल्ली आसा आनी गव्हर्मेंटान हेजेर लक्ष दिवन भायले आनी भितरले बांदकाम करून आमकां सेफ्टी दिवची। काय तुमकां हेका तेकोन आसा घर सामकें लागीं आसा आनी ह्या केन्नाय वचपाक शकता? हे गॅरंटी दिवना ना, हे पयल्या केन्ना व्हांवून वचत ते कळोवंक शकना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राव, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी।